नमस्कार, पुया प्राइम खबरो. गोयची मायनिंग केस मंगळारा सुप्रीम कोर्टाच्या ग्रीन खंडपीठा मुखार. वर्षभरा फाटी घाल्ली बंदी थोडी तरी फाटी घेतले म्हणून मायनिंगांतल्यांक आस्त. सगळे चल्ले सोमारात दिल्ली. उत्तरेत काँग्रेस राष्ट्रवादीचे युतीवतीन बायल उमेदवार उभी करपाचे यत्न. मिकीचा विषय पवाराकडेन. सक्षम महिला उमेदवार या मतदारसंघामध्ये दिला तर एक आगळं वेगळं उदाहरण आणि गोवा हे आधुनिक विचारसरणीचं प्रतीक आहे. श्रीपाद आणि सावयकराक लोकसभेच्यो तिकेटी मेळटल्योच. दामू बंड करचो ना. प्रदेशाध्यक्ष विनयाक विश्वास. विष्णू वाघाच्या गाराण्याचेर पक्षाक तिडक. गोंयांत कायदो सुवेवस्था हाता भायर. खून, अपहरण, घरफोड्यो, चोरयो वाडल्यो. मुख्यमंत्र्यान देंवचो. काँग्रेस वतली राज्यपालाकडेन. विष्णूकूय आव्हान. आणि भारतान घेतली परमाणु ताकीचे अग्नी 5 क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी. 5000 किलोमीटर मेरेन मारपाची क्षेपणास्त्राची ताक. रोखडेच संरक्षण सेवेत दाखल. खबर विस्तारान. गोयची मायनिंग केस मंगळारा 17 तारखेक सुप्रीम कोर्टान ग्रीन खंडपीठा मुखार सुनावणेक येता. सुप्रीम कोर्टान नवे ग्रीन खंडपीठ नेमला. खंडपीठाचेर न्यायाधीश रंजन गोगोयच्या जाग्यार न्यायाधीश फकीर मोहम्मद खलिफुल्लाक नेमला. कोर्टान वर्सा फाटी गोंय सरकाराची बाजू आयकुच्या पयलींच मायनिंग बंदीचो अंतरीम आदेश दिल्लो. कायदेशीर मायनिंगेवेली बंदी कोर्टान फाटी घेवची म्हूण गोंय सरकार, मिनेर आनी मायनिंगांतल्या लोकांचे यत्न चल्ल्यात. सगळ्या सोमारा दिल्ली चल्ले. गोंयांतल्या खण बंदीच्या प्रश्नावेली सुनावणी मंगळारा 17 सप्टेंबराक सुप्रीम कोर्टाच्या हरीत खंडपीठा सामकार जातली. गोयच्या खण प्रश्नाची सुनावणी घेवपा खातीर सुप्रीम कोर्टान नवे खंडपीठ घडयला. न्यायमूर्ती ए.के. पटनायक, न्यायमूर्ती सुरिंदर सिंग निजर आनी न्यायमूर्ती फकीर महम्मद इब्राहिम खलिफुल्ला ह्या खंडपीठाचेर आसात. न्यायमूर्ती रंजन गोगोयच्या जाग्यार आता न्यायमूर्ती फकीर खलिफुल्लाक नेमला. गोंयांतल्या खण प्रश्नाकडे संबंध आशिल्ले सगळे लोक सोमारा दिल्लीक वतले. गोंयांतल्या खणीची बंदी सुप्रीम कोर्ट फाटी घेतले अशी आस्त गोंयकार बाळगून आसात. फली नरिमन आणि के वेणुगोपाल हे नामनेचे आदोगाद गोंयची बाजू मांडटले. सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ल्या सीईसीन मागिल्ली पुराय म्हायती गोंय सरकारान अजून दिवंक ना. खणी बंद आशिल्ल्यान गोंयांत सामाजीक प्रश्न निर्माण जाल्ल्यान कायदेशीर खणी चालू करच्यो अशी विनवणी गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टाक करतले. मंगळारा सुप्रीम कोर्टान कितें घडटा ताचेर खणीचे भविष्य निमूद आसा. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. उत्तर गोंयांत काँग्रेस राष्ट्रवादीचे युतीवतीन बायल उमेदवार दवरपाची शक्यताय पक्षाचो गोंय निरीक्षक दीपक केसरकारान उक्तायल्या. तो प्रुडंटाकडे उलयतालो. प्रुडंटान हाचेर निर्मला सावंताक विचारले. ती हयय म्हणना आनी नाय म्हणना. मिकीद राष्ट्रवादीन परत घेवपाचे निर्णय पक्षाचो मुखेली शरद पवार घेतलो. मिकीची फाटभूंय कितेंय आसली तरी राष्ट्रवादीची शिस्त पक्षात येतल्यांक लागू अशें केसरकारान स्पश्ट केलें. लोकसभेक काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीन युतीन वेंचणूक लढयली जाल्यार दक्षिणेत सिटींग खासदार आशिल्ल्यान सार्दिनाचें नांव जवळ जवळ थारला. मात उत्तरेतलो सीट राष्ट्रवादीक सोडपाची काँग्रेसीचे कांय फुडाऱ्यांची तयारी ना. हाचेर राष्ट्रवादीचो गोंय निरीक्षक दीपक केसरकाराक विचारले. दोनय पक्षांक मान्य असो उमेदवार थारावपाची चलता. तातूंतल्यान राष्ट्रवादी एखादे बायलेकय उमेदवारी दिवंक शकता अशें ताणें म्हणलां. सर्व कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन चांगला असा उमेदवार दिला पाहिजे. तो उमेदवार कदाचित पुरुष असू शकेल, कदाचित स्त्रीसुद्धा असू शकेल, कारण राष्ट्रवादीमध्ये स्त्री शक्तीला फार महत्त्व आहे. त्याच्याचबरोबर आमचा असा विचार चालू आहे की कदाचित एखादा जर सक्षम महिला उमेदवार या मतदारसंघामध्ये दिला तर एक आगळं वेगळं उदाहरण आणि गोवा हे आधुनिक विचारसरणीचं प्रतीक आहे. आणि त्याचं प्रतीक म्हणून गोव्याचे उमेदवार, गोव्याचे जे नागरिक आहेत, मतदार आहेत, ते त्याचं स्वागत करतील अशी माझी अपेक्षा. हाचेर आमी आदली काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निर्मला सावंताक विचारले. ती 1-2दा वेगवेगळे पक्षांचे अपक्ष युती उमेदवार म्हणून कुंभारजुव्या विधानसभा वेंचणुकेक रावल्या. मात निर्मला ताचेर कांयच उलोवंक तयार ना. ती हय म्हणना आनी नाय म्हणना. आपल्याक राष्ट्रवादीचो प्रस्ताव आसा म्हूण मिकीन हे पयलींच मिडियाक उलोवन दाखयला. गोविपा राष्ट्रवादी विलीन करतले म्हूण खबरो पातळ्यात. केसरकार म्हणटात जे कितें थारावपाचे ते शरद पवारान. ताका मिकीची फाटभूंय खबर आसा.
एखादा निर्णय ज्यावेळेला आदरणीय पवारसाहेब घेत असतात त्यावेळेला आमच्या दृष्टीने ते फायनल असतं. त्याच्यामुळे आपण जे काय आज बोलत आहे पवारसाहेबांना निश्चितपणे प्रत्येक गोष्ट माहिती असणार, त्याच्यामुळे ते आवश्यक तो निर्णय निश्चितपणे घेतील. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कोणी येतं त्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसची जी शिस्त असते ती प्रत्येकावर बंधनकारक आहे. त्याच्यामुळे आवश्यक तो निर्णय या सर्व बाबी लक्षात घेऊन केला जाईल असं मला स्वतःला वाटतं. हे विषयाचेर मिकीन थेट राष्ट्रवादीचो मुखेली शरद पवारांकडेन चर्चा सुरू केल्ल्यान थळावे राष्ट्रवादीत हालचाली सुरू झाल्यात. हो प्रस्ताव फळादीक जाता काय शेळयता हे 1-2 सप्तकात थारतले अशें गोविपातलीच सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान सुशांत पळ. उमेदवारीचो निमणो निर्णय भाजपाचे संसदीय मंडळ घेतले तरी श्रीपाद नायक आनी नरेंद्र सावयकाराक लोकसभेच्यो तिकेटी मेळटल्योच. दामू नायक बंड करचो ना. भाजपाचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान प्रुडंटाच्या कावंटर पॉयंटात हें उलोवन दाखयलां. विष्णूच्या गाराण्याचेरय ताणें तिडक उक्तायली. विनय म्हणटा गोंय सरकारान बेकायदेशीर मायनिंग बंद केल्लें. केंद्रांतले पर्यावरण मंत्रालयान कायदेशीर मायनिंग बंद केलें. येता ती लोकसभा वेंचणूक म्हळ्यार प्रश्न सुट्टलो अशें विनय म्हणटा. श्रीपाद नायका उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत नरेंद्र सावयकारांची नांवां धाडटले आनी ते मागीर त्या नांवांचेर फायनल हें करता. दामू नायक मदींच नांव येवपाक लागले. दामू फॉर साऊथ गोवा म्हणून फेसबुकाचेर पेज जाली, सपोर्टर्स जाले. दामू ओपनली हिंट करतालो की आय एम इंट्रस्टेड अशें म्हणून. दामून म्हटलं कितें पक्ष ज्या उमेदवाराक तिकेट दितली ते फाटल्यान आमी कार्यकर्ते आसतले म्हटलें. नरेंद्र मोदीचो जो तुमी सोकॉल तुमी म्हणटा की भारतभर तांचो जो प्रभाव आसा तो गोंयान आसा अशें गोंयान सुद्दां आसा. लिगल मायनिंग म्हटल्यार लिगल मायनी ज्यो आशिल्ल्यो आसा त्यो केंद्रीय मंत्री आसा पळय जयंती नटराजन तेंच्यांनी सगळे परमिशन दिली, विड्रॉ केली न्ही. ताचे पयलीं तुमी गव्हर्मेंटान केली न्ही, तेणी दिल्ली पळय आसा. आमी इल्लिगल मायनी आसा त्यो बंद करून लिगल मायनी आमी सुरू करपाचे आशिल्ले. न्ही पूण आतां जेन्ना लोकसभेक तुमी आतां मतां मागपाक वतले तेन्ना हो प्रश्न तुमच्या फुडें येतलो असो दिसना तुमकां? म्हाका दिसता लोकसभेच्या पयलीं हेजेर निर्णय जातलो आनी निश्चितपणे गोंया भितर लिगल मायनिंग सुरू जातली. पूण विष्णूच्या सांगण्याचो सूर तुमकां योग्य असो दिसलो? हें स्वताच्या देवाक सांगणें केल्लें आमी अशें सगल्याक जग जाहीर प्रसिद्धी ताका दिना. हें आपल्या घरा पुरतें तें मर्यादीत आसता. एक 4 आमची कुटुंबीय आसता तेंचे भितर आमी तें घालतात काय सांगणें. पण ताणें गोंया खातीर फूल घातला म्हणे घातले ताणें फेसबुकार घातला आसतलें. हांवें सुद्दां काल देवाक सांगणें केलें तें पूर्ण देशा खातीर. आनी विष्णून केल्यार योग्य का अयोग्य? म्हाका दिसता हें अयोग्य आसा. कारण कितेंय आसत म्हणजे तक्रार आसत सरकार बद्दल जावं कितेंय जाल्यार ती प्रत्यक्षात सरकाराच्या प्रमुखाक मेळोन हें सांगपाक जाय. जाहीर पत्रकबाजी केली म्हणून हें साध्य जावचें ना. आमच्या जाहीरनाम्यान सांगलेलें पक्षाच्या म्हाका दिसता हो पयलो गोंयचो जाहीरनामो आसतलो खंयच्या पक्षाचो की तंतोतंत आमी तें पाळटा. म्हणजे जवळ जवळ 80% कामां ह्या जाहीरनाम्यांतली आमी पूर्ण केल्लीं आसा फक्त अवघ्या 1.5 वर्सां भितर. आनी 1.5 वर्सान म्हणजे 5 वर्सां कधी आश्वासनां दिल्लीं 1.5 वर्सान जावपाची शक्य ना. तरी आसतना खुबशीं आश्वासन दिल्लीं आमी कामां मार्गाक लायिल्लीं आसा भारतीय जनता पक्षान सरकारान. ओके, म्हणजे ह्या वर्सा संबंध जाल्यार पक्षाक कांयच प्रॉब्लेम आसपाना ना. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.